अँड दीस गायज लायक आपूण पयलो आपूण पयलो आनी असो वरांडा आशिल्लो कळ्ळें न्ही, असो वरांडा आशिल्लो तेजे इतलें दिसतालें. सो जशें ते मागीर गेटी कडेन आयले शी वॉज प्रेग्नंट. Again started talking, and then one day I was in cafe with my best friend and my mother, and the guy walks in with another girl. I just said it in front of a camera. हे दे कुस्कुट सुद्धा म्हाका दाखयना गे, एक चॉकलेट सुद्धा माझ्या हातीन तेकयना. Hi guys, this is Vaibhavi. Welcome back to another episode of Goa Platform. थोडे दीस पयलीं हांवें एक एपिसोड केल्लो विथ द डायरेक्टर आनी एक्टर ऑफ क्रेझी मोगी फिल्म, आनी तेन्नाच्यान खूब जाणांनी म्हाका सांगलें की लीड एक्टर्स आपय आनी फायनली आय एम विथ द लीड एक्टर्स ऑफ क्रेझी मोगी, अनिकेत मडकयकर आनी शेफाली नाईक. Thank you. Thank you so much. Welcome to Goa Platform. Thank you so much. First of all, congratulations because Crazy Mogi is doing really well. Thank you. आणि खूप लोक न्ही म्हाका विचारतात, लास्ट प्रिवियस एपिसोड पळोवन खूप जाणांनी विचारले की खंय मेळटा काय म्हणून पळोवपाक. सो तुमीच सांगा खंय मेळटा ती. सांग मॅडम तू सांग. So basically it is not released on any OTT platforms as of now. So सध्या जेन्ना शोज लागता रवींद्र भवन मडगांव किंवा पॅनजिम, तेन्ना तुमी वचून मुजरत पळोवचे. एड्स आमी घालता. जर तुमकां यू वॉन्ट टू नो वेर एंड वेन इज द नेक्स्ट शो, गो एंड फॉलो क्रेझी मोगी फिल्म पेज ऑन Instagram. Yes. And follow us too, yeah. Please. त्याची खूप गरज आहे ऍक्च्युली. लाईक म्हाका दिशिल्लें की आमी आतां फिल्म केली, अरे धडाधड फॉलोवर्स वाडटले, कांयच वाडूना. 1 2 3 सुशेगाद येताले सामके. म्हणलें चल बरें आसा. म्हाका दिसलें की लोकांनी पळोवना. लायक बट वेन आय सॉ द रिव्यूज ऑफ द फिल्म, म्हणल्यार लायक दे यूज टू रेकॉर्ड एंड पुट ना, तेन्ना लायक जेन्युअनली इतले बरे मेसेजीस येताले जाणा, लायक इंस्टा फेसबुक या पर्सनली थोडे कॉन्टॅक्ट मी घेऊन फोन करताले की एक्झॅक्टली फॉलोवर्स वाढना बिकॉज लोक तुका फकत मुवीतलो एक कॅरेक्टर म्हणून वळखता, थंय ते अप्रिशिएट करता, पर्सनली वळखना. सारकें तेही जावंक शकता. आय डोंट माइंड. सो मे बी हो इंटरव्यू पळोवन एखादी मे बी प्लीज आमकां गरज आसा. तुजो प्रायव्हेट आसा आय साहेब मागीर कशें वाटतलें यार, पब्लीक फिगर ना यार. हांव ते जेन्ना म्हाका कळ्ळें पळय एक्ट्रेस, हांवें सर्च मारलें पळय, म्हाका दिसच ना पयलें प्रायव्हेट. लायक लिटरली म्हजी सगळी फ्रेंड्स म्हाका फोर्स करता की तो कित्याक प्रायव्हेट दवरला, तो पब्लीक कर. 2 days back हांवें अकाउंट पब्लीक केला. Just after knowing that like she'll go in this podcast, so that's why. No, it was because of something. माझा प्रोफाईल कधी धाडपाचो असलो, बिकॉज ऑफ दॅट मला करचो पडला. तू तसं तसं आता बघा याद झाली की सो आय रियली डू नॉट इंटेंड टू बी अ कंटेंट क्रिएटर, टू बी व्हेरी ऑनेस्ट. आणि माझ्याकडे जमना ते. हांव करता ते माझ्या उमेदीक करता. म्हणजे देर इज नो गोल, म्हणजे तसो एक प्रॉमिनंट गोल ना की माझे फॉलोअर्स वाढूकूच जाय. आणि ऍक्च्युली ती गरज आसा बिकॉज इट इज अ व्हेरी वायड प्लॅटफॉर्म म्हणतात तशें, आणि इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट प्लॅटफॉर्म एज ऑफ नाव. कारण वेन एवर वी गो फॉर ऑडिशन्स, they are asking for Instagram followers now, which is in my opinion wrong. Because I am स्वतः शिकता, right? I am a theater student, so शिकून जे नॉलेज घेता, इतली वर्साचे प्रॅक्टिस करता, ते खंय तरी माझ्याकडे फॉलोवर्स ना म्हणून म्हाका भायर उडयता. So I do not agree with that. Even today, why I'm sitting over here, or why I have been doing certain works or projects, is because I have been giving auditions and I have been basically networking, not through social media or because of my followers, because I don't have them. Okay, so पहिले आम्ही let's know about you, की तुमची जर्नी कशी झाली, मागीर about क्रेझी मोगी, आणि मागीर we'll play some fun games. Yes. Okay, so let's start. म्हाका सांग की तुम्ही कशे तरेन एक्टिंग हे फिल्डान आयली, कित्याक लागून चिंतलें एक्टिंग करपाक? माझो म्हणल्यार माझी जर्नी जाल्यार लायक ल्हानपणासून उमेद आशिल्ली. लायक हांव हार्डली लायक आय समवेअर आय कुड से लायक आय गॉट इट फ्रॉम माय फादर. ही वॉज ऑल्सो लायक यू नो
फिल्म एन्थुजियास्ट सामको ताका एक्टींग करूंक आवडटालें, देन नाटकांनी काम करूंक आवडटालें अशेंच. आनी तीच तेज्या कडल्यान आयली म्हाका. एंड वेन आय वॉज किड used to take me for films and all, to go for natak and all. So थंयच्यानूच ती डेवलप जाली हें हॉबी. मागीर करता करता लायक समवेअर इन वेन आय वॉज इन कॉलेज, वेन आय वॉज डुईंग माय इंजिनियरींग, तेन्ना हांवें यूट्यूब चॅनल उगडलो म्हाजो. सो देर लायक आय स्टार्टेड मेकिंग फन कंटेंट. मागीर करता करता लायक मातशें रेकग्नायझेशन मेळोंक लागलें. लायक एंड जस्ट ऑन इन 2020 रायट बिफोर कोवीड हांवें एक व्हिडिओ केल्लो हळदी कुकूम. सो तो इतलो क्लिक जालो की घराघरांनी पावलो तो. घराघरांनी म्हणजे की लायक लोकल टीव्ही चॅनल्स असतात तेंच्यांनी सुद्धा तो टेलिकास्ट केलो. एंड इट वॉज लायक सच अ ब्लेसिंग मोमेंट की म्हणल्यार आउट ऑफ नो वेअर. लायक तेच्या पयलीं लायक 2017 हांवें स्टार्ट केल्ली आनी ऑलमोस्ट 3-4 वर्सां लागलीं म्हाका सारकें रेकग्नायझेशन मेळपाक. सो करता करता मागीर लोक वळखोंक लागले, लोक येवंक लागले. फर्स्ट सेल्फी घेतली कोणें म्हाज्या बरोबर, लायक फोटो काडलो. सो इट इज ओवरवेल्मिंग की लायक फर्स्ट टायम सगळें जाता तेन्ना. एंड देन फ्रॉम देर इट स्टार्टेड. देन आय स्टार्टेड डुईंग सम गिग्स. लायक मागीर भायल्यो ऑफर येवंक लागल्यो एड्स. आनी देन आय स्टार्टेड गिवींग ऑडिशन फॉर फिल्म्स ज्यो येता गोंयान. 2-3 क्रॅक केल्यो हांवें. आजुनूय येवना त्यो अनफॉर्च्युनेटली. बट देन या सो इट स्टार्टेड. हिंदी 2 Hindi films I had cracked. One got shelved, I don't know. एक केलें हांवें, खूब 2 वर्सां जालीं, बट इट स्टील नॉट कम. सो अशेंच म्हणल्यार जर्नी अशीच गेली की म्हणल्यार एक मार्केटान आसा म्हणून कळ्ळें लोकांक हांव. सो दॅट्स हाव इट स्टार्टेड एंड स्टील गोईंग. एंड या व्हॉट अबाउट यू? Okay, so basically I was 3 when I started. माझे मम्मा एक आर्टिस्ट, थिएटर आर्टिस्ट. So it's been like 27 years she's in this field, in the field of theatre. अजून करता. आणि मम्माचो जो पप्पा आसलो, म्हजो नाना आजो, तो ह्या फिल्डान आसलो. तो पायपेटी बीन वाजयतालो. सो तशेंच मम्माची भयण म्हणजे तेजी मावशी त्या काळा वयली एक्ट्रेस. आता त्या काळा वयली एक्ट्रेस म्हणटकीर ती 5 रुपयांनी नाटक. सो ती 5 रुपयांनी बीन तेन्ना नाटक करताली खंय. ओके, वासंती कारापुरकर नाव तिजें. अशी 2-3 जाणां आसात जाणटी जी एक्ट्रेसीस म्हणून त्या टायमार ज्या टायमार बायलां नाटकांनी काम करिनासली त्या टायमार नाटकांनी काम करताली. सो ते पयलींच्यान आमच्या घरान नाटकां, संगीत हें आसा, चालूच आसा. सो when I was born, I was ever ready to be on stage. So I was 3 when I first stepped on stage and I performed. So 3 वर्साच्या आसतनाच्यान म्हाजी जर्नी सुरू जाली. थंयसरल्यान म्हाजे माँ मराठी संगीत नाटकांनी काम करताले. सो म्हाजें फर्स्ट नाटक म्हणटा तें मराठी संगीत नाटक संत गोरा कुंभार. म्हणजे तू सिंगिंगूय करता? हांव सिंगिंग करता, बट आय एम नॉट अ ट्रेन्ड सिंगर. जाय तितले जमता तितले. ओके. सो तशें हांवें संगीत नाटकाय केल्या. राजा हरिश्चंद्र बीन तितून हांवें जो रोल केला भुरग्याचो, तें राजा हरिश्चंद्राच्या चेड्याचो, तितून म्हाका पदां बीन आसली. सो अशें हांवें गाणारी पात्राय केल्या. सो थंयसरल्यान जर्नी स्टार्ट जाली. आनी टुडे I have just 2 months back, I have just graduated from Kala Academy, Goa's College of Theatre Arts. So my mother has, or my grandfather has had never any official training in the field. But since I was so much interested into this field, and the profession म्हणून घेतलें. आनी थिएटरानूच हांवें सुरवात केल्ली. आनी हांवें थिएटरूच शिकलां हांव थिएटर. पूण पयलींच्यानूच तुवें चिंतिल्लें की आपूण थिएटरूच करतलें म्हणून? ना, when you're a kid you have so many ambitions. Like 1 second you want to be a teacher, another you want to be an astronaut, then you want to be a doctor. So of course that happened to me. But म्हाका क्रिकेटर जावपाचो आशिल्लो. But then there was this time when I knew ki baba something is calling me and that thing is driving me ahead in life. And that thing was stage. So natak basically.
सो आणि हांव पयलींच्यान म्हाजे तेच संस्कार जायत येयल्या सुरवातूच म्हणजे मराठी नाटकांनी, मागीर आय डीड कोंकणी नाटकां. नाव आतां मागीर हांवें स्पर्धेंनी हांव भितर सरलें, स्पर्धेची नाटकां करपाक लागलें. आतां आय एम इनटू एक्सपेरिमेंटल थिएटर. So I myself direct plays. I have also directed a play which has won like first place this year for Konkani drama. Yeah, so it is something big. So yeah, big as in for me, not big. खरें म्हटल्यार फोंड्यान जी इतली कलाकार आसा न्ही, खरें सांगू लायक आनी बरे बरे कलाकार. इवन तुय फोंड्या. हांवूय फोंड्याचो. हांव हेज्या खातीर म्हणना, आमी दोगूय फोंड्याची म्हणून, बट फोंड्या जेन्युइनली एक खण कशी सारकी. म्हटलाच तेका अंत्रुज महाल. अंत्रुज महाल, करेक्ट. सो फोंड्या यू नेम इट लायक कोण आणि बरे बरे कलाकार, नॉट लायक वर्सिटाईल कलाकार. कळ्ळें न्ही. सो म्हाज्या खातीर इट स्टार्टेड फ्रॉम प्लेज. देन नाव आय मागीर हांवें TVCs केल्यो थोड्यो. हांवें चायल्ड एक्टर म्हणून 2-3 फिल्मांनी काम केलां. अरे वा, रेनी डे बीन म्हणून एक ती सोनपरी जाताली, तिचें नाव म्हाका एक्ट्रेसाचें खबर ना, ती सोनपरी म्हणून म्हाका तिच्या वांगडा बीन हांवें अशें सायडीतून बसून फिल्म आसा ते रेनी डे. दे न्यू की बाबा ही भुरगीं आसा आणि दे न्यू की हांव परफॉर्म बीन करता. बिकॉज हांव पयलीं खूब मोनोलॉग, स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन्स हांव भयंकर करतालें. So people knew me since like childhood. So ते आपणच मागीर रेफरन्सेस वयता न्हू. सो ते येयलो आनी म्हणपाक हाँ ओके, अच्छा तुम जाओ उनके साथ बैठो. ठीक है, रेडी होके आती हूँ. ओके. सो आई वाज अ किड, वेरी वेरी स्मॉल. सो आणि मागीर नाव या फर्स्ट माझे डेब्यू फिल्म क्रेझी ॲज अ लीड. मागीर तेतून कशी तुजी एंट्री जाली? तेणी अप्रोच केलें काय तुवें अप्रोच केलें? इट्स अ स्टोरी. सो बेसिकली जाल्लें कितें, हांव क्रेझी मुवीचे ऑडिशन्स आसले मडगांव आणि ऑडिशनाच्या एक दीस पयलीं हांव एका शूटाक आसलें, TVCचो शूट. आय एम नॉट नेमिंग द ब्रँड, ओके, बट इट वॉज अ बिग शूट, ओके, अ बिग बॅनरवाला ॲडवर्टिजमेंट. सो तेंचे शूट आसली एक्चुली खंय तरी भलत्या लोकेशनाचेर, पूण ती थंयसर कॅन्सल जाली म्हणून ती गोंयान जाल्ली. आणि गोंयान हांगासरूच जाल्ली एका रिजनान, फातोडा न्हू, धारबांदोडा रिजनान, ओके. सो थंयसर शूट जाली आणि हांव गेल्लें थंयसर कोण फिचर कास्ट काय म्हणून कितें तरी म्हाजें ऑडिशन तेंच्यांनी म्हाका सिलेक्ट केल्लें, ओके. सो फर्स्ट टायम म्हाज्या लायफाचो एक्सपिरियन्स हांव थंयसर गेलें आणि आय डिस्कवर्ड की आय वॉज नॉट एनी ऑफ दी फिचर कास्ट. म्हाका थंयसर पासिंगाक गेल्लें, ओके. आणि असले जाता न्ही, आय मीन लायक इट्स अ हार्श रियालिटी बिकॉज आय फेस दिस, ओके. आणि आय एम सेइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम फिचर कास्ट म्हणून. थंय वतकीर म्हाका कळ्ळें की नाव आय नो ना वॉट इज फिचर कास्ट, वॉट इज कोण आमचे पासिंगाक आसता ते. सो जालें कशें म्हाका तेंच्यांनी आफोवन येयलें आणि हांव गेलें बीन सकाळीं उठून. आणि म्हाजें मातशें अशेंच कितें तरी जाल्लें, माय मूड वॉज नॉट व्हेरी ओके दोज डेज. सो हांवें मुद्दाम जबरदस्ती करून म्हाका सांगलेलें वचनाका, कित्याक बेश्टे पावस पडटा वचनाका. हांव हट्टान गेल्लें आणि थंय वचत जाल्यार फूल डे आय वॉज वेटिंग देर. नोबडी वॉज कॉलिंग अस, नोबडी वॉज गिविंग अस रिस्पेक्ट, एनीथिंग. या. आणि देन वी आर जस्ट पासिंग फ्रॉम हियर टू देर. आणि देर वर सिलेक्टेड 5-6 पीपल फ्रॉम गोवा जी फिचर कास्ट म्हणून थंयसर आसली, ओके. So I was working there as a junior artist, which is not bad, but I didn't audition for it, right? So I was asked to come as a feature artist, but I ended up being a junior artist, and I was paid very less. So of course, खंय तरी हांव भितरल्या भितर इतलें हर्ट जालें ते दिसा. आणि फूल डे जंगलान शूट, पावस पडटा थंयसर, पांयान चप्पलां ना, कांय ना. सो थंयसर इतली हालत खराब म्हाजी दीसभरान. आणि जेवणा खाणाचे थंयसर यू नो वेन इट इज अबाउट शूट एंड ऑल. हांवें सुद्दां एक बरी फिचर फिल्म आशिल्ली, लायक नाव सांगना, बट लायक अजय देवगन आसा त्या मुवीन. ओके. शूट जावूच ना, म्हाजो तरी जावं ना. शूटिंग जाली, मुवी आयली, बट म्हाका तेंच्यांनी लायक ऑडिशन दिलें. हांगाच मडगांवच खंय तरी ऑडिशन आशिल्लें. ऑडिशन दिलें हांवें आनी केलो. लायक दे लायक इट, ओके यू आर डन, यू आर फिक्स्ड. एंड दे वॉन्टेड लायक, बिकॉज लायक गोंयान शूटिंग जाता, दे वॉन्ट लायक मेनी आर्टिस्ट न्हू. सो ते हांगासरलेच पळयता कोण ना कोण जो लायक आसा तो बरो, लायक एंड दे हॅड लॉक मी फॉर दॅट.
It was some wedding sequence, like एक Catholicaचे wedding, and I was playing as a groom. Okay, like म्हाका like बरो चल footage तरी येतली म्हणून एक हिंदी फिल्मान. Then I'm like त्यांचो ट्रायल जालो, कॉस्ट्यूम ट्रायल जालो, म्हाका आपयलो फिटिंग घेतले. Then the casting and I mean the coordinator told me like, no, it's not happening. Your scene has been like shelved. And I'm like, I was so disappointed, but it's just okay. Like, what you can do? So coming back to your question, so the next day I came home from that shoot, and the next day there was this audition, okay, casting call. Casting, yeah. Crazy movie. होय ते हांगाच मडगांव. Okay, so माझे फ्रेंड्सांनी म्हाका कॉल केलो. Now since I am coming from College of Theatre Arts, everybody is like a theatre enthusiast. Everybody wants to give auditions. So they were like, "Chal audition देऊया." And I knew Amasa, but I'm not in a mood because I've had something very bad experience. So it's okay. So they were like, no, come, let's go together. So together we went for this audition. जाल्यार आमी वांगडाच गेली. वांगडाच आमी 4-5 जणांनी वांगडाच ऑडिशन दिले. वांगडा मूवी घेऊन येली मी तुम्ही. तेच रे. ओके. सो आमी वांगडाच ऑडिशन दिले आणि झाले अशें की I was not expecting. I was disappointed, and it was a change खातीर हांवें ऑडिशन दिल्लें. But my phone rang, and Chris was like, "Hello, Shefali, we want you for Sophia only." And I had auditioned for Sophia only. Okay, म्हाका पळोवनूच तेच्यानी सोफिया. He is visionary. Chris, no, he is visionary. Like, तेका जाय म्हणल्यार like he म्हणल्यार आता तुका म्हणल्यार एक रोल बरयला तेणेन. तू जाय म्हणल्यार जाय. And he is so confident. Like, हो करतलो. हो चलतलो. Like he will like, but तुका डाउट असता की कसो जातलो, like हो कॅरेक्टर you haven't like discovered such thing. Same like आणि तू समज सेटार सुद्धा ती एनर्जी दिनालो न्ही जी तू रिहर्सलान दितालो, he used to open his phone, show us a video. आपल्या कशें जाय, ही एनर्जी जाय की तुवें हो एब्रो वयर केल्लो आनी he was so particular about everything, you know. बट तुज्या रोलाक कितली जाणां आशिल्ली आनी There were so many people coming and auditioning because John sir has an image ना. John sirचे इतले नाव असा व्हडले की ते जे फिल्म म्हणिना फुडें तो असा फिल्मान म्हणिनात फुडें अर्दो क्राउड येता ऑडिशनूच दिवपाक. आणि आफ्टर दॅट तो तियात्रय करता. सो अगेन देर आर एक्टर्स फ्रॉम हिज theatre who's working under him or with him. Okay, so ते ओळखी आसा, ओळखी रेफरन्सेस मेळ्ळे की सगळीं जाणां ऑडिशन्स म्हणटकीर येताच. आणि गोवन फिल्म न्हू, सो गोंयान लोक वळखता न्हू एकामेकाक. आमच्या गोंय तशें व्हडलें ना न्हू. सो मेळना फुडें खूब जाणां आसली तशी थंयसर, बट दे वर गिवींग. आमच्या टायमार दे वर गिवींग की तू ह्या कॅरेक्टर कर, हे कॅरेक्टर कर. सो म्हाका दिल्लेच सोफियात कर आणि मेळ्ळें सोफियात म्हाका. व्हेरी विलनिश कॅरेक्टर. She played it really well. Actually. एक डायलॉग म्हणून दाखव. Please. अर्जुन, कॅमेरा बंद असलेलो. I kissed Maxine. तुवेनच म्हटलें न्हू, let's take a break. So I'm going, let's take a break. I forgot. I said let's take a break from the discussion we're having right now. Oh, याद आ मेरा आमका. आणि तुझे I mean how I Crazy got Mogin. Koshimiri. It is a story, but I'll like short करता the story. Like one day like Chris called me. हेच्या पयलीं मालकिऱ्या सीझन 3 येयल्लो आनी बॅनर म्हणल्यार ताचो धाकटो भाव, he was making that series and Kristan he has written that series. So he was like की मालकिऱ्या खातीर म्हाका तूं जाय एक बारीकसो कॅमियो कर म्हणून, like it's a finale न्ही, so like I want to gather like few so-called public figures from Goa. So like तूं करतलो. I said अरे डन, like म्हाका येवपाचो म्हणल्यार like म्हाका चान्सूच जाय आसलो ही सिरीज करपा खातीर. So it was a small role just for like 2 days we had done. Like so आमी केलो and while like editing तेंगेरूच चलताली, so थंय म्हाका क्रिस्टान स्पॉट केलो की like this guy is nice, like we can ask him for that role. Like आनी क्रिस्टान म्हाका एक दीस फोन केलो की yeah I'm Chris Silva and like I'm making a film and I want you to play as that Arjun character. And I'm like what? Like म्हणल्यार तो बेश्टो रोल की like म्हाका चड फुटेज ना. हे ना बाबा लीड रोल तो, like लीड रोल
okay, so I'll give the audition. Naka audition मी naka म्हणपा लागलो. I know you will play. See? Without Yeah, audition? without audition. Audition. See? Few people have luxury. See? No nepotism and all that. Don't know my God. I'm self-made. म्हणलं तो तुका वळखत आलो सो तुका डायरेक्ट Yeah. So he's like, still I went for the audition. That is also a story. I said, "Arey baba, how yeta mare? Like, how you will come to know?" He's like, "I've seen your work. I've seen your videos, and I know like you can pull it." And then, मागीर हांगाच ऑडिशन आशिल्लें लायक खंय तें somewhere in Margaon only. So हांवें गेलो आनी तेणेन म्हाका हें दिलें स्क्रिप्ट दिली की you have to perform this. And it was like very tricky situation, angrily said something like that. And I performed and it's like, झालो रे तू कितें म्हणल्यार you're the hero. I'm like, what are you saying? And म्हाका खऱ्यांनी बिलीव जायनालें की लायक हो फकाणां करता. I thought it was like starting तेणें म्हाका कॉल केलो म्हाका दिसलें की must be a small role. I was not at all like sure की म्हणल्यार येदो व्हडलो लायक स्टार्ट म्हाज्या कडल्यान फिल्म जातली आनी एंड म्हाज्या कडल्यान जातली. I was not हांवें चिंतूच नाशिल्लें की म्हाजो इतलो वेटेज आहा म्हणून कॅरेक्टरान. But when I saw the script, when I read, reading जाली आमगेली, then I came to know ki how much important this role is in that film. And I instantly said, okay, let's do it. And you did great. Thank you. Yeah, so ऍक्च्युली तुझो रोल सगळ्यांक आवडलो. Thank you. Yeah, बट शूट करतकीर तुमकां पळोवपा मेळटा आपूण कशें आयला बी तें. शूट त्या सिनाचे तेन्नाच तेन्नाच पळोवंक मेळटा. वी डिडंट नो की बाबा फिल्म इज अबाउट वॉट की खंयचे कॅरेक्टर कोण कोणाकडे सारकें. जमता कितें तुमकां करता स्टोरी खबर ना तर सांगूच ना न्ही दॅट्स द थिंग आमकां फक्त आमचो सिनॉप्सिस दिल्ले म्हणल्यार आमी कोण आमी कोण आमचे कॅरेक्टर ओके कितें आणि आमचे अवर लाईव्स वर लायक आमी मेळटाली आमचे लाईव्स एकामेकांक अफेक्ट करताली सो वी न्यू अबाउट इच अदर Yes. जितले पर्यंत आमी वांगडा आसा तितले पर्यंत अदर दॅन दॅट नो We नथिंग didn't know anything की मागीर कितें जातलें. But when फिल्मान कितें जातलें जेन्ना आमी डबिंगेक वयता तेन्ना यू गेट अ आयडिया की ही फुडली सीन ही थंय लागता. हय हय बट जेन्ना मागीर फायनल प्रॉडक्ट जेन्ना आमी प्रेमियराक पळयलो हांव पूण तुमकां ट्रस्ट कसो आसता की फिल्म बरीच आसतली म्हणून कित्याक तुमकां काय फूल खबर ना न्ही. Yeah, that is also a good question. But initially न्ही एक दोन दीस अशें दिसलें की अरे यार लायक आय डोंट नो हाव इट विल गो अप कशी आसतली. बट जेन्ना क्रिस्ताक पळयलें न्ही आमी की लायक हाव ही वर्क्स तेगेलो जो तरिका आसा पळय काम करपाचो मागीर हळू ताजेर डेवलप जावपाक लागलो आमकां ट्रस्ट की लायक ओके ही तेगेली स्टायल एंड देन वी वर क्वायट चिल. वी यूज टू वर्क लायक 20 hours shift and all Yeah. sometimes. I've never done that before. Yeah. But it was fun, huh? But it was fun. मागीर तुमी टायम मॅनेज कशी करताली ते. Can I मागीर ऑफ दितालो आमकां. Most of एक आम्ही सीन केल्लो सकाळच्या 4 आम्ही सीन शूट करून 4 जाल्ली आणि माझे सकाळची 4 जाल्ली. सकाळची 4 जाल्ली आणि हेच्यान पयली हांवें एकदा तशी शूट केल्ली 4 बीन जायसर एक रियलिटी शो जाल्लो गोंयान ओके त्या शोआ खातीर. सी वॉट आय फील ना तुवें सांगलें पळय ट्रस्ट कसो केलो तो हांव एक्चुली खूब चुजी हांव खूब पिकी अबाउट वर्क अबाउट हे ओके about this also in the film सो हांव स्क्रिप्ट पयलीं वाचता सो कशें आसता when you are doing your first feature film okay आणि in Goa so you have this thing in your mind ki baba it is in Goa right it's in Goa it won't go to कितें म्हणटा ते आमचे national television okay but it actually screened for IFFI and all so yeah, it got big yeah. आणि इवन लंडन खंय तरी न्ही. हय दुबय गेले okay so what I trusted was and this thing I really like about Chris about John sir they know the market of Goa they know what will go what will work what won't work okay तांकां खबर आसा सारकें खबर आसा आणि I trusted that instinct because हांवें जॉन सराची पयली तियात्रां पळयल्या ओके सो तेजी तेंची तियात्रां पळयल्ली आणि क्रिस्तान जेन्ना म्हाका सांगलें फर्स्ट ऑफ ऑल विलनिश मातसो रोल आसलो सो हांवें जेन्ना स्क्रिप्ट वाचली तेन्ना म्हाका मातशें आय लायक yes I will do it okay that thing was there again my frustration was there with that ad okay so म्हाका ऑफकोर्स म्हाजें स्टेजी वयलें काम चालूच आसलें पूण
कॅमेरा फुडलें काम न्हू म्हाका ती खंय तरी अशी भोडास असली ती काडपाची असली आनी तेन्नाच क्रेझी मोगी येयले. So I was like, good chance again. My first question to Chris was like, if you quitली रे आमी? Right. Like yeah, it will go. Like कितें की म्हाका एश्योरन्स कितें दिता तूं? अरे हांव जाणा न्ही वयतली म्हणल्यार वयतली. आनी लायक ओके लेट्स डू इट. म्हणजे तुका कितें क्रेज तर एक ना बिकॉज लायक हांव इफ यू आतां एवरी इयर वयता म्हणल्यार सदां केन्ना आसना हांव बट एक कोण बरो एक्टर येता म्हाका ताका पळोवपाची इच्छा आसता देन आय गो टू सी हिम ऑर हर टू मागीर इंटरव्यू बसता तेंच्या इंटरॅक्ट करता सो इट इज लायक क्वायट गूड फन फॉर मी एवरी इयर थ्रील कसो तो म्हाज्या खातीर सो दीस इयर लायक म्हाजी स्वताची फिल्म घेवन वचपाक लायक एट ए लायक इंटरनॅशनल लेवलाचेर so it was like something else only and it is like showing in INOX and like with all the actors are there but so थंय लागप म्हणल्यार एक मोठी गोष्ट कळ्ळें न्ही It's nice. so I was really excited and आनी तो दिसूच वेगळो आशिल्लो फॉर मी लायक हांवें जे मॅनिफेस्ट केल्लें इतल्या वर्सां की एक दीस तरी लागतली म्हागेली लागली. लागली so it was like something special and it will stay forever core memory. आणि तुमची सेटाचेर खातीरदारी बी जाता एज एक्टर्स सांगो हय जाता प्रत्येक सेट वेगळो असता. प्रत्येक सेट वेगळो असता बट हांगा मेळ्ळें आमकां लायक हांगा खुबशे आमची टीम जी आशिल्ली लायक इट वॉज लायक दे आर व्हेरी हार्ड वर्किंग स्पेशली आमचो DOP लायक या द लायटमॅन या साऊंड Exactly. जोशवा जोझफन ही इज लायक वन ऑफ द बेस्ट इन गोवा रायट नाव आणि इट वॉज लायक सो हार्ड वर्किंग आणि बाकीचे आमचे बॉयज लायक हू इज दॅट गाय शुभम Right. या Everybody on the set from every He designed, like, department. रेड बुल आल्या फुल फार गेला आम्ही आल्या बिकॉज लायक वी यूज टू वर्क लायक 20-20 आवर Yeah. शिफ्ट या लायक यू नीड दॅट एनर्जी माझे दोळे तांबडे जाताले आय वॉन्ट लायक देन मागीर ऑफकोर्स येता देन वी टेक अ नॅप यार वेन इट इज ऑफ फॉर अस लायक म्हणल्यार 2 वरां म्हणल्यार ऑफ मेळ्ळो जाल्यार देन वी टेक अ नॅप वी टेक अ रेस्ट समवेअर आनी म्हणजे आमचो सीन आसता आनी वी कम अँड वी डू दस Whenever we get chance. या आणि 2 मिनटान लायक अशी लायक बट दॅट सुकून न्हू लायक आफ्टर लायक वर्किंग व्हेरी टायरलेसली अँड द नेक्स्ट डे यू गो होम अँड स्लीप सुपर लायक खऱ्यांनी सॅटिस्फॅक्शन मेळटा मेळटा The सारकें satisfaction. तुम्ही दोगां एकामेकाक पयलींच्यान वळखताली ना हांव तेका लायक बिकॉज लायक वी गॉट इन टू दीस फिल्म आमची वळख जाली आनी एक फनी इन्सिडंट आसा एक दीस कितें जालें की म्हाज्या कडेन बायक नाशिल्ली वचपा खातीर सो आय टूक अ बस एंड इवन शी टूक अ बस Yeah. रिमेंबर Yes. फ्रॉम पोंडा वी वर सपोज टू गो फॉर रिहर्सल्स इन मारगांव And we took the same bus coincidentally. yeah and that was like I knew like Shifali is coming Yeah. Even I knew that Aniket will be there. yeah so we are like okay हा सो तुमकां को एक्टर्स खबर आशिल्ले आपले आम्ही बसूनच मेळ्ळी की Since first मेळ्ळा आमी. I'm like Aniket. that was a very I mean like Yeah. म्हाका आतां रिकलेक्ट Right. जालें म्हाका तुवें सांगिना फुडें Yeah. आनी तुवें म्हजी तिकेट काडली. मागीर तुवें फिल्मान माझी तिकेट काडली Okay. Next question. कितें फर्स्ट इम्प्रेशन कितें आशिल्लें को स्टाराक पळोवन नो हांवें तेका हेज्या पयलीं स्टॉक केल्ले कोण शिफाली ते पळोवपाक Yeah. या आय डू यार ना तेन्ना प्रायवेट नासलो तेन्ना प्रायवेट क्रिस्टान म्हणल्यार बॅनरान म्हाका ताची प्रोफायल धाडली की शी इज द वन लायक हू विल बी लायक प्लेइंग सोफिया लायक तुज्या बरोबर देन मागीर पयलें वेन आय केम टू नो शी इज लायक अ प्रोफेशनल एक्टर शी स्टडींग आमी जाल्यार लायक आमी कॅमेरा स्टार्ट केलो आनी वी स्टार्टेड सो ताजें तशें ना की शी इज लायक हो मार्की ते बारकाई तेज्या कडेन या टेक्निकल ते इतलें आमकां खबर ना सो आय वॉज लायक मे बी लायक हांवें कितें पॅच केलें खंय तेका दिसतालें की कोण हाडला बिकॉज आय एम नॉट प्रोफेशनली ट्रेन्ड न्हू त्या खातीर सो मागीर बट इट वेंट वेल आमगेलें बॉन्डिंग जशें जालें न्ही वी लायक देन इट वेंट व्हेरी स्मूथ तुजें कितें आशिल्लें गो फर्स्ट इम्प्रेशन कळटगीर I felt कि Aniket is much older than me, okay? So, but actually he's not. I am very young. Yeah, he's very young. People are really taking misunderstood about my Yeah. age. म्हणजे त्याची इवन तुझी स्क्रीन एज तशीच Screen आसा age व्हडली सारकी. आसा सो म्हाका तेका पयल्या फुडें अशें जालें की हो म्हाज्याकून व्हडलो आसा दिसता चड म्हणजे एक 5-6 वर्सांनी ओके आनी एट दॅट टायम आय वॉज इन
फर्स्ट सेकंड इयर समथिंग रायट सेकंड और थर्ड इयर सेकंड इयर सो ल्हान न्हू सो म्हाका अशें जालें की आमचे चेलप जावपाक प्रॉब्लेम जातलो कारण एज गॅप मे बी आसत म्हणून तो उलयतलो काय म्हाजे कडेन कारण when I'm on set I need someone okay कारण हांव अशें तशें टॉकेटिव्ह हांव I make friends very easily but the thing is जर अशें कोण इन्वॉल्वच जावंक सोदिना जाल्यार वाय वूड आय यू नो आपूण जावन कित्याक वचूं हय म्हणजे तशें कित्याक हांव तांकां वाज हाडूं मे बी दे आर फोकसिंग ऑन देअर कॅरेक्टर्स समथींग म्हजे सगळे सीन हेज्याच वांगडा आसा सो आय एकटे बसचें पडटा आनी मागीर I was just 22 by the way when I did he the was film. just 22 I was what 18 19 You were 18? yeah God. 18 or 19 कितले पयलींची खबर करतात तुमी When we got shooting a time ती म्हणल्यार 2022 shoot झाल्या ती. So 22 right yeah, in 23 it came. हाऊ वाज द फर्स्ट डे ऑन सेट तुमचो My first day was like the actual first day of the film beginning. So I was there at the Murat shot and everything. So it was there with another actress. Like the movie in पहिला असलें like I have a long beard. That part was Okay. shot before. Samantha. Yeah. okay So like after that scene like मागीर like beard मातशें कमी आसतना त्या फेसान मागीर हेज्या मॅडमी बरोबर सीन आसा मागेले. So first day I remember Samantha was so exhausted. Like she became like she was so new to that yeah. the line. Then she almost got like chakkar येवपा लागले. Then we got a ORS and all. That was my first day actually. No, she was like little feverish that time. oh Yeah, and still she did the scene. कोण म्हणटलो मागीर फिल्मान की like she was like so down in energy and मागीर फिल्मान तूं येदे व्हडल्या हेजेर पळयता and then she is like oh wow she's done a great job. I don't remember my first day I'm trying Oh God, this is like so special. Yeah, you have to remember. okay first day is with John sir only तो भायर आउटडोर शूट तू कार हे घेवन येता बायक घेवन येता आणि हांव कार घेवन वयता म्हाका हाडोवपाचो प्रयत्न करता Okay. Yes. that is the first day and it was an outdoor shoot okay I hate outdoor shoots आणि it was sunny And no, it was gloomy. no it was sunny कितें Is it? कारण आमकां सकाळी आपयल्ली कॉल टायम आसलो 8 हांव मागीर येयला. कितें ओके आणि आय वॉज देअर ओनली तुम्ही हिंदीनूय केला आणि कोंकणीनूय केला फिल्म सो डिफरन्स कितें हिंदीन मातशें प्रोफेशनलिझम आणि चड आसता खूब आसता म्हणल्यार तेंचो ऑफकोर्स लायक बजेट एंड ऑल Budget लायक एवरीथिंग इज चड हाय तेंचे मातशें लायक व्हेरी दे आर ऑल्सो लायक व्हेरी पॅशनेट जशें आमचे फिल्म मेकर्स आसा तशेंच बट थंय इक्विपमेंट्स व्हडले हे व्हडले तौर तरीके अलग है उनके नीड Yeah, my mother has done few big banner films. Okay, जी येयल्या पण कशें जाता तेजे बॅड लक की एवरी टाइम शी गेट्स एडिटेड ओके सो शी विथ बंटी उडेलकर तेंच्यांनी वांगडा अशे गहराया सुद्धा तेंच्यांनी गहराया दीपिका पादुकोण सिद्धार्थ त्रिवेदी सो शी हॅड शॉट फॉर ऑलमोस्ट 15 days okay she was there on set and all so ते मागीर कशें जाता ती तुमी जर तर फिचर कास्ट म्हणून आसा ज्युनियर आर्टिस्ट म्हणून आसा सो एवरीबडी हॅज देअर ज्युनियर आर्टिस्ट हॅव देअर डिफरंट खाण्याचे सगळे वेगळे मागीर हेंचे जी स्टार लोक आसा तेंचे वेगळे दिस That's थिंग इज common. देअर ओके they have their division they have their all Yeah. everything म्हणजे तांकां मातसो स्पेशल ट्रीटमेंट या इफ यू आर अ पार्ट लायक तूं कॉस्ट्युमान असलो या हे असलो या म्हणल्यार तेंचो मेन मनीस असलो देन यू आर लायक यू आर गिवन लायक लिटल स्पेशल ट्रीटमेंट if you are even if I have done 2-3 TVCs okay for these big banners but थंय सुद्धा सेम जर तर तूं सादे कोण पासिंगाक आसा कोण ज्युनियर म्हणून गेला जाल्यार तुजो टेंट वेगळो आसा आणि जर तर तुका थंयसर तेंच्या वांगडा तूं फ्रेमीन आसा सगळ्यात तेंच्या खातीर म्हणजे तेंच्या स्क्रिप्टी खातीर तेंच्या कॅरेक्टराक तेंचो मोटीव तोच आसता बिकॉज इट इज व्हेरी प्रोफेशनल तेंचे दिसाक कितले लाख लागलेले आसता थंयसर ओके एक्झॅक्टली बट थोडे हांवें अशें पळयले सेट ज्या जाग्यार यू आर व्हेरी मच केअर्ड ओके नो मॅटर हाव स्मॉल पार्ट यू डू ऑर तूं थंयसर कितें करूंक आसा इट डजंट मॅटर तुका खूब रिस्पेक्ट दिता Exactly. ओके इट डिपेंड्स ऑन हू इज हँडलिंग द टीम हू आर द एडीज
these AD प्रकरण who are the ADs are the most important creature on the set. तुका it स्ट्रगल कळटलास जर तर आता फाल्यां सकाळी हांव शाहरुख खानाचे चेडूं आसलें जाल्यार मे बी म्हाका तशें आसचें आसलें बट हांव जर तर थंयसर एक आउटसायडरूच म्हणून वयता आणि आय एम मेकिंग माय वे थ्रू इट जाल्यार आय हॅव टू बेअर विथ ऑल ऑफ दीस बिकॉज इट कम्स विथ अ पार्सल आणि आय थिंक दॅट मेक्स यू स्ट्रॉंग एज एन आर्टिस्ट एज अ पर्सन आणि ते तुका दिता स्ट्रेंथ इम्पॉर्टन्स कळपाक की कितें वॉट इज सक्सेस सो तेन्ना तुका खऱ्या अर्थान कळटा की वॉट हॅव गेन्ड ना आय हॅव गेन्ड इट म्हणून फनी इन्सिडेंट तुमकां याद जाता On set, ऑन सेट every day was a adventure, to be honest. Because funny, फनी okay. आयली याद It was आम्ही कोणाक तरी शूट करपाक वयतालीं. Don't kill me. I mean, like, DOP आमचो पळयतलो जाल्यार मारतलो म्हाका. Jojo. It was a very, like, it was a boys thing, huh? Yeah, आम्ही सगळे एक कार्यान गेले, like, we were going on some location की ह्या घरा आमकां एक शूट करूंक जाय and पयलें आमी घर की हें तें घर म्हणून and there we saw one nice lady standing, okay, and like and that guy is like Haris हें कोण रे हें सॉलिड and आनी तें अशें आशिल्लें like oh these people have come okay like because तेका सांगलेलें आमी की शूट करपाक येवपाचें and all so she was doing our arrangement and all so आमी कार पार्क केली and these guys like आपूण पयलो येतलो आनी असो वरांडा आशिल्लो कळ्ळें न्ही असो वरांडा आशिल्लो तेचे इतलें दिसतालें सो जशें ते मागीर गेटी कडेन आयले शी वॉज प्रेग्नंट She was pregnant. She was like some 8 to 9 months pregnant, and it was like, oh shit. हांव म्हाका न्हू 2-3 फावटी ते पावंक येयल्ले फ्रॉम हांव हांगाच रावतालें खंय रावतालें हांव केप्यां रावतालें हांव म्हज्या फ्रेंडागेर ओके माय फ्रेंड अलेका आस्ट मी की तूं ट्रॅव्हलिंग तुका शक्य जावचें ना सो यू कॅन स्टे एट माय प्लेस सो आय स्टेड देर आनी जाली शूट सोंपोन बी अशें 2-3 फावटी तेंच्यांनी म्हाका हाडला पायल्या रातचें बिकॉज म्हाका नेक्स्ट डे कॉलेज आसताली आय हॅड दीज इंटरव्यूज ऑर समथींग कॉलेजीचे प्रोग्राम्स आसताले सो आय हॅड टू बी देर इन क्लास सो तेन्ना म्हाका कशें जातालें रातची शूट सोंपली की म्हाका कितलोय लेट जावं म्हाका पांय सांगतालें हांव अशें 2-3दां जालां रायट सो कारण म्हाका दुसरे दिसा वचून कॉलेजीन पावपाक जाय म्हणून सो एकदां क्रिस्टूच म्हाका पावपाक क्रिस्ट आनी कोण सो बिग एक्ट्रेस नो शुभमूय येयल्लो म्हाका पावपाक ओके आनी हे अशें म्हणजे म्हाका अशें दिसपाक लागलें की भुरगे फर्स्ट टायम अशें कितें तरी वेगळेंच पळयना बबलांसून भायर सरत तशें ते सावयवेऱ्या गांव पळयता लायक वाटेर कितल्यो बायो कितले जंगल ऑफकोर्स दॅट्स माय विलेज ओके क्रेझी मोगी इज ऑल अबाउट लव आणि तेतून जे एक सिच्युएशन आसा म्हणल्यार तुमचो जो रोल आसा की तेका आनी कोण तरी आवडटा म्हणजे सोफियाक आवडटा आनी कोण तरी सो तशें तुमी केन्ना रियल लायफान एक्सपिरियन्स केला म्हणल्यार तशें म्हणल्यार आपले कोण आसतना आनी कोणाचेर अट्रॅक्शन जावपाक शकता रायट ऑर एल्स तुज्या पार्टनराच्या आनी कोणाचेर तरी जाला लुक एट द वे शी इज लाफिंग म्हणजे आसा म्हणजे जाला ना नॉट नेसेसरी की तुझ्या आनी कोणाचेर अट्रॅक्शन आसपाक जाय इट कॅन बी लायक की तुजो पार्टनराच्या आनी कोणाचेर लक्ष आसा आनी यू आर लायक लेफ्ट आउट नो यार नो आय मीन लायक वन गोल एट द टाइम नो डिस्ट्रॅक्शन्स आय नेवर हॅड अ व्हेरी सिरियस रिलेशनशीप आशिल्ले तेतून नासलीत केन्ना म्हणजे सिरियस नाशिल्ली केन्ना डेटूच करूं ना हांवें तशें कोणाक ऑफिशियली अशें सिरियसली ओके सो आय फ्लर्ट अ लॉट बट दॅट डजंट काउंट रायट इट्स नॉट लायक हॅविंग अ बॉयफ्रेंड ऑर डेटिंग समवन या बट या आय वॉज लायक टॉकिंग टू समवन आणि मम्मी पळयतली इंटरव्यू या म्हाका खबर आसा पप्पा पळोवं नाका ओके पप्पा पळोवं नाका मावश्यो पळोवं नाका or else you edit no सांग तू so so I was talking to a guy and we were talking for some time
आणि then he was a bit fluctuating and it was a red flag basically, okay. आणि I was like म्हाका मातशे अशे paid me अशे butterflies and all, yeah. But then it was not, म्हणजे I was a kid, immature at that time, and I was like, okay. मागीर जालें कशें, I was in college by the way, so अशें थोडी वर्सां, 1-2 वर्सां. Many distractions. 1 वर्सा फाटीं 2. So yeah, so he was like, we were talking and all, मागीर मदीं break हें तें, okay. Then one day मागीर जालें कशें, खूब differences येवपाक लागले. Then मदींच we stopped talking, okay. Then we again started talking, and then one day I was in cafe with my best friend and my mother, and the guy walks in with another girl. I just said it in front of a camera. What did अब ये तेरा बाप देखेगा. promo Promo. No, don't. My father won't, but if that guy sees them. But you have not named पोनी. it. असो regret जाऊन ही देगा मस्त. बरीच. So yeah, fine. Then I stopped talking at all. So yeah, माझ्या बाबतीत never, because I've not seriously dated anyone. And if I'm like, if I have that attachment or connection, then I'm so loyal. I won't never. तुका किदे? तू सांग बरे. क्या question क्या था? सांग question क्या था? म्हणलं तुझेच लक्ष वचपा जाय अशें ना दुसरे. म्हणलं माझ्या पार्टनराचे. हय तेजे मे बी गेला आसतले. No, I don't think so. They're लॉयल. yeah. No, म्हणलं कोण ना? I mean, I don't want to answer. So you are single. What? Yes. Shut up, shut up. हय काय ना? Yeah, I'm single. दिसना. दिसना? I mean, come on, like, खूप जणांक दिसना. What are you looking? You and your lies. This is a cafe. What is that? Coffee with Karan ka also Coffee, word, yeah. where you have to spill everything. It feels like coffee with Karan. Yeah. So what are your future plans आता? My future plan is like so that I'm working right now, which I have like another job, which is like so like a 9 to 5 job. But yeah, I mean the staff and like the higher authorities, they also know that I'm into this field as well, and they are very supportive about it. Like when I told them कि I'm taking leave for this purpose, like I have been called for interview खातीर म्हाका आपयला. They said okay, bindas चल तू काय ना, we'll take care of today. So they are like that approachable and that supportive. So I feel like तांकां सांगलें हांवें की सर आनी एक फिल्म मेळ्ळा, एक अशें दीस सुटी जाय, like that I have to discuss with my director first की माझी अट अशी आसा की within like 20 days we have to finish this shoot, and if ते माझ्या प्लॅनान बसता then I might do another film. And I want to do a film very badly यार. हांवें तुजी एक स्टोरी पयली तुवें घातिल्ली की स्प्लिट्सविला रिलेटेड समथिंग की अप्रोच फ्रॉम अरे it was just a sarcasm यार. No, I don't want to. You got an invite? Hey, no यार. अशें कितें तरी घातिल्लें आनी हांवें कमेंट केल्लो तेजेर की वच म्हणून तू Oh, yeah. ऑल द बेस्ट. No, I just आनी तुवें रिप्लाय दिल्ली येस आय एम ट्रायिंग. that was just a sarcasm, but no यार. बट आयली जाल्यार Highly जाल्यार. हय. No यार, I don't think so. I'm meant Don't for go to it. Splitsvilla. Go to Big Boss. Hey, no यार. I haven't watched a single episode of Big Boss till now. Yeah, me too. पयना तेणी गेल्यार चड बरें. Actually, I know. yeah. Raw. But why game. do you call me यार? म्हणजे माइट कॉल यू. never know. I don't Never know. know. यू नेवर नो. Maybe. आता ह्या जे सीझन आसा पळय OTT तेतून वडापाव गर्ल गेला वडापाव. Yeah. See? OTT. Yeah, Like you must just be need too to get much viral. Yeah, she must be having followers. हय आनी तर I don't. जब follower मिलेगा तब जाऊंगा. येतले तुका आतां येतले शुअर. After this interview. म्हाका करतली रे follow. No, I mean, पोया प्लॅन समज जालो, समज बसता काही आयले सपोज अप्रोच मुखारल्यान आयल्यार तू कित्याक म्हणून रिजेक्ट करतलो. लाईक कनेक्शन सोदपाचो. Splitsvilla. दे ऑइड एव्हरीथिंग इज रिक्ट यार. सगळे Of script. course. तुझ्या आसा ऑलरेडी. तुका थंयसर कित्याक कोण कनेक्शन? आसा? कोण
कौन है भाई? Good one. Obviously no, yeah. I don't know who is that lucky person. फिल्माक धरून कितें प्लॅन्स मुखार भायर वतले फिल्म सिटी? No, as of now, I strongly feel it's been 2 months. माझे कॉलेज सोंपल्यार आणि it feels like very different. As maybe many will relate. म्हणजे अचानक कॉलेज Total. सोंपली आणि you're like, where should I go? एक्झॅक्टली Yeah. ते सगळ्यांक जाता ऑफकोर्स. आणि बाकीचे तू जेन्ना फ्रीलान्सिंग करता बाकीचे प्रोजेक्ट्स घेता ते असतात. बट एक कॉन्स्टंट तुझं कॉलेजीत वयपी जे असता ते मध्येच थांबता ते इट फील्स व्हेरी सरियल. सो आय डोंट नो, आय जस्ट ग्रॅज्युएटेड, सो आय वॉन्ट टू डू माय पोस्ट ग्रॅज्युएशन इन थिएटर. So yeah, I'm waiting. I don't know. Maybe I'll take 1 year break from my academics and आणि मागीर कितें? I might go. Bollywood. No, म्हाका एक फावटी तुझे एज्युकेशन सोंपले मागीर कितें मुखार? one thing is there that I will never leave freelancing. Okay, so I will work. I will work in this field because I am in this field. Exactly. Okay. बट एज ही सेड की गोंयान रावून ते इतले तू ना. टाइप सस्टेन तू करता एज्युकेशनाक म्हाका गोंयान रावूंक मेळना. म्हणजे आय डोंट, जर म्हाका मास्टर्स डिग्री जाय जाल्यार गोंयान कॉलेज ना. पुण्या थिएटर आर्ट्साची. I have to go to Mumbai or Pune or Bhopal, Madhya Pradesh, Delhi, somewhere other than Goa, because we don't have that over here. So it's very evident, but there is a possibility, a short possibility की हांगा इंडस्ट्री तयार जातली. पण तेका टाइम लागतलो खूप. टाइम लागतलो तितल्या म्हणून तो टाइम विल डेव्हलप ourselves. So yeah, don't lose hope. But I want to do something in theater, something nice, something good, something big in theater. Okay. Never this leave is- your roots. No, this is there. Film and all, yes, of course, that is the market. That's how I will earn. That's how I will do things and reach people, create an audience. But I want to do something in theater. Of course. Give me something to act now. ते झोन आउट होता. ओ माय गॉड. बरे, सो तू किती रिएक्ट करून दाखवायचा? मागून घेतो. पुंडलिक दादा इज अ रायटर. ओके, आमचं जावई वेरेचं. हय, पुंडलिक नाईक. ओके, सो राजरंग म्हणून एक नाटक काही वर्सां फाटी राजदीप कलाचेतना वळवय. हय, कलाचेतना वळवयतले नाटक हे प्रोड्यूस केल्ले आणि कमर्शियल नाटक, पूण तितून तियाटक म्हटलेले तेका. तितून तियात्राचे एलिमेंट्स असले, नाटकाचे एलिमेंट्स असले. सो माझ्या मा खातीर एक कॅरेक्टर बरयल्लो दादान, वेताळमाया म्हणून. सो तो कॅरेक्टर हांव हांगा थोडा समाजचो करता. ओके. बबीत, अगो ये बबीत, बबीत, दार उगड गो बबीत. फुटले दिसता कांद्याची. कांचन, अगो ये कांचन, अगो कांचन गो. हेजे फुटले. यो माझ्यो दोनूय सुनो बेकार, पूण कसल्या कामाच्यो म्हणटा तो ना. फक्त रात दीस ते मोबायल घेवन पडटा. घरान मोबायल, सालान मोबायल, रांदता थंय मोबायल, संडासान सुद्धा ते मोबायल घे. माझ्या पुतांनी केले यांचे लाड. मागता ते हाडून दिता न्हू. दुबईच्यान आणि कतारच्यान येताना ही बॅगा भरून सामान हाडटा. हे बे कुस्कूट सुद्धा म्हाका दाखयना गे. एक चॉकलेट सुद्धा माझ्या हातीर तेकयना. तर हेंका मारला मोद. माझे बावडे पूत. लहान असताना त्यांचो बापूय भायर पडलो. आयेनूच तांकां ल्हानाचे व्हड केले. अशे गावात एक अशे शिपोन व्हडले माड तयार केले. आणि ते माड ह्यो दोनूय महाराणीयो आयते पाडून खाता. माझ्यार कोणाचे लक्ष म्हणटा ते ना गे बाये. आता वदोळच्या ना हेंका दोगांकूय सांबाळता. हेंका खंय आयकूंक येता. यांच्या कान फुटल्या आणि फुटोय मालकिऱ्याक खंयचे कडली. होय, आणि पूण तुका फिल्मान डिफिकल्ट पडना बिकॉज थिएटर म्हणटकीर तेका चड लावड हें आसता एक्सपिरियन्स. एक्झॅक्टली. आणि थंय कशें मातशें एक दोळो सुद्दां वयर केलें जाल्यार कॅमेरा कॅच खूप करता. दिसतात. Exactly. एक्झॅक्टली. हय, ऑफकोर्स. सो फिल्म करच्या पयलीं तसो हांव एक्सपोज्ड आसलें कॅमेरा कडेन. सो ऑल्सो माझ्या मम्मा शी हॅज बीन ऑलवेज देअर विथ मी टू गाईड मी, टू टीच मी, टू सपोर्ट मी. सो आय न्यू की बाबा अशें जाता. सो थोड्यो गजाली हांगासरूच पळय सांगला थंयच पळोवंक जाय, नाजाल्यार तिरशें दिसता.
आणि ते सो आय न्यू दिस सिन्स बिफोर दॅट. Okay. आता we'll play a fun game. हो. Who is more likely to? Turn on the switch. Okay. Who is always late? Everybody knows this. I'm We very did not- punctual on set, but not in real life. I'm always late. For work and I'm always late. I'm always late. Wherever I go, I'm late. Which is so पण everybody. आज टायमार आयला तू. नको चारांग सांगलेलं तू हे. कारण मला. See, today also I was very punctual. तेका हांवेन तेका लागून 4:30 टाइम दिलो. हो रे गुड अशें करपाक जाय. माय फ्रेंड्स एक वर पयलीं सांगता. Okay. Who is more likely to get angrier? Okay, maybe. Okay, तू करपाक शकता point. Right. I am very like I've never seen you being no, angry. एक certain extent झालो काबार जाल्यार ठाण झालो मागीर. Yeah. मी तशी angry जाऊत ना एकामेकाच्या Oh, पुढे. I mean, you are very nice. You are Yeah, very we're kind. very nice. We are never angry. Yeah. Who gets the happiest when it's like pack up on set? Everyone. Me? Yeah, you're the happiest. Why you want to stay there? He's the happiest, but I'm like that. चल pack कर मागीर यार. हांव काय पळयना खंय म्हागेलें कितें सामान आहा काय पळयना. What's उरलें fun? हय. चल या पावय म्हाका घरा. I'm like that. Yeah. Who takes more takes? Yeah. Me. Yeah. कितले maximum कितले घेतल्या? हांव एक्चुअली वन टेकान दितालो बट क्रिस्ट असो आमचो डायरेक्टर लायक ना तुवें आयब्रो ह्या take टायमार that. तुवें वयर करूं ना या लायक तुजो दोळे ब्लिंक चड जाता ही इज लायक दॅट बट वी यूज टू गिव ही इज टू नॉट लायक इट सो लायक समटायम्स इट वेंट लायक टेक 10 टेक 12 Who is most likely to lie? lie maybe हांव हय. कितें अशें केलें रे कितें फुटेन उलयलें रे. you lied no in the film Shut up. that you like me that you went with her. Who is more likely to crack jokes? Me or maybe like we both like she's Yeah. also a very fun character in real. I laugh more. Yeah. Somebody will crack like a mediocre joke and I laugh a lot. Which Yeah, will make the joke joker is more- me yaar, like always. Yeah. Who is more likely to fall in love? मोगान कोण पडपाक शकता? In the film. ना हाँ. in In real real life. life. No yaar, I hardly get any distractions. Was- Sakt londa. हांव खंय मोगान पडटा पडटा मोगान पडटालें. Okay, so तो. हय तू How? तू. Right? बरें तू ना हांव कितें? तू तो. तू ओके तू सिंगल आसा म्हणटा मे बी आता तुका जशे फॉलोवर्स जाय तशे तुका खूप जाणां येवपाक शकता Mhm. सो तेंका कितें Yeah, I'm single now. Yeah. So. Yeah. फॉलो आणि डीएम Follow and DM. Yeah. रिप्लाय कर तेंका करता. करा नहीं मैसेज तरी करा. करेगा मैं. क्या बट आफ्टर देखें? फिल्म तुका खरे कोणे ना केल्या तशी खूपशे DMs. खूपशे केल्या. मागीर And that too like very long para. I wish मागीर like फुडें I वचूं ना काय क्या no यार I'm very like I take everything as a compliment यार like आता कोणी माझे काम पसंत करून म्हाका मेसेज गेली what to talk next की even though like they said like I want boyfriend like Arjun ki like is such a green flag and this like you know a lot of this DM came from many girls. I said like thank you what else I can do now and that's it and then it stopped there. I never like मुखार वचूं ना. मुखार केन्ना वचूं ना. म्हाका कोणें म्हणून आय वॉन्टेड अ गर्लफ्रेंड लायक सोफिया. Why अरे नाकाच जिंदगी बर्बाद नहीं करनी उनको. Completely opposite, you know. Still, see. ओके हू इज मोर लायकली टू स्लीप ऑन सेट वो तू चड. ओके मी म्हाका खंयी न्ही थंय लायक हांव खंयी न्हिदपी होते तो कॉर्नर होते न्हिदपी म्हाका जेम येयना तशी फट्ट करून. ओके Like- आय टेक नॅप्स बट कुंभकर्ण वो न्हिदता. न्हिदता म्हणल्यार सॉलिड सुस न्हिदता. आता आनीक एक गेम हे हांव फर्स्ट टाइम ट्राय करता अजून पर्यंत ट्राय Oh, wow. We are special. आय लव्ह गेम्स. म्हाका खबर ना की हाव इट विल गो म्हणल्यार Okay. कितें जातलें तें बट स्टील विल ट्राय ओके लेट्स ट्राय. Sure. नेम ऑफ द गेम इज A to Z Okay. सो A to Z पर्यंत एवरी लेटराचे तुवें
कितें तरी म्हणपाचें लायक ए येता तेन्ना तुवें एयातल्यान कितें तरी म्हणप बियातल्यान तेणें कितें तरी म्हणप ओके सियान हांव म्हणटलें ओके ग्रेट बियान तूं परत म्हण कळ्ळें ओके विल ट्राय या तूं स्टार्ट कर ए ए एक वयता गो लायक कुड बी इन कोंकणी हय हय इंग्लिशीन न्ही कोंकणीनच म्हणपाचें एक वयता बॉल हाडपाक वयता चड पयस वचनाका दुकाना कडेन आसा बॉल एलिफंट उबो आसा थंयसर फाल्यां या तर आमी हेप जाता की कितें घरा कडेन आसा गो एम कशें म्हणलें तुवें ओके जी जी घरा कडेन आसा बॉल हय तुका चड खबर आसा इतले पयस कित्याक आयांतल्यान तुका न्ही तें हय. हय आय ए बी सी डी जी एच आय जे जस्ट किडिंग के न्हू जे के हय के कित्याक म्हजी फकाणां करता तूं अनिकेत लज दिसना तुका यू गायज आर टू गुड लज दिसना मागीर कितें जाता गो एम एम मातूय दिसना ना तुका तुका लज दिसलीच ना सेंटेन्स पूण कित्याक दिसची ना ए बी सी डी एफ जी एच आय जे के एल एम एन ओ पी क्यू क्यू रे क्वेश्चन्स म्हाका विचारपी तूं कोण पी ना पी क्यू आय आर रातभर तेच विचारता एस सांग तेंचे कडले कितें उलयता तुम्ही दोघांय जाऊन ना म्हाका माझा टाइम पास करता मागीर खंयचो रे एस आर एस टी यू यू अवय देवा अमरेला खंय पयल्या तुमी यू वी विनाकारण आता टॉपिक चेंज करना डब्ल्यू 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 म्हणे बोल बोल डब्ल्यू हा डब्ल्यू डब्ल्यूआ कडे पयशे आशिल्ले होय 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 रा विनाकारण तुवें कितें म्हणलेलें विनाकारण टॉपिक चेंज करना टॉपिक चेंज कर हा कितें रे डब्ल्यू म्हणलें ना ना कितें जालें वर्ड्स ना माझ्याकडे वर्ड्स ना W. माझ्याकडे डब्ल्यू वर्ड्स ना माझ्याकडे वर्ड्स ओ स्मार्ट डब्ल्यू एक्स न्ही एक्स एक्स मस्ट्री तरी हाडपा जाय हाली घरान जुलयान होय सारकें मागीर वाय बाय वाय एक्स मस्ट बी झेड I know a very good word, but I can't say. बीप Beep. ती पडली त्रासान Oh God, it was fun. It was fun. Round of applause for three of us. ग्रेट थँक यू सो मच फॉर कमिंग इट वॉज लवली मीटिंग यू बोथ Like I had fun. खूप मजा आयली and this is my first ever. Like I wanted to tell like from so long की म्हागेलो असो पयलो असो पॉडकास्ट एक्चुअली हांव सर्च करतालें सो दॅट म्हाका मातशें तुजें कितें इन्फॉर्मेशन मेळटली जाल्यार पूण तुजें नाशिल्लें हय No, I'm not so big celebrity, no. Like so, yeah. पूण म्हाका न्ही कितें तरी अनिकेत वायन्स अशें कितें तरी दिशिल्लें Oh, that's my YouTube channel. ओ That's my YouTube channel. Yeah. सो म्हाका दिसलें मे बी तुजो वायन स्टोर बी कितें आसा Oh God, दिसलें no. म्हाका म्हणून तुवें जेन्ना That's म्हणलें lovely. पळय म्हाका दिसलें मे बी तुजो बिझनस बी आसा That's म्हणून my YouTube channel. माय गॉड Yeah. असलो जाल्यार वाईन स्टोर We had fun. येस थँक्यू सो मच ऍक्च्युली खूप खूप फाटी शूट केल्ले फिल्म त्याच्यानंतर फिल्म रिलीज झाले वी वॉक द रेड कार्पेट बट तो क्रेज
अजूनही असा एक्झॅक्टली असा. आणि वी गॉट दिस चान्स टू ऍक्च्युली रिलीव्ह ऑल दोज Yeah, exactly. to all those Through memories. this Yeah, podcast. I felt very nostalgic. Yeah, And exactly. it was worth it. So yeah, thank you so much for So having if you are us. like, we'll just say, no, if you are around, then Yes. they should watch this film, Please go and watch Crazy Mogi. I don't know when is the next show, but we Yeah. will inform you. So Yes. please go and watch the film आणि आमका message कराच. Follow आवडली करा. जाल्यार. फॉलो करा Message Follow करा. Okay. तुमकां म्हाका व्हडल्या व्हडल्या फिल्मांनी बीन पळोवंक जाय. They are asking for followers. Follow.